नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 6 तंत्रगिन्यानाच्या मळार भारताक समृद्ध करपा खातीर सरकार नेटान वावुरता. भारतीय मोबायल काँग्रेसच्या 7व्या आवृत्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात प्रधानमंत्र्यांचें प्रतिपादन. 2030 वर्सा देशांत युवा ऑलिंपिक आनी 2037 वर्सा ऑलिंपिक सर्ती घेवपा खातीर केंद्र सरकाराचे यत्न. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्या माहिती. देशांत नवीन फौजदारी न्याय वेवस्था चालीक लावपा खातीर आवश्यक विधेयकां संसदेच्या विचाराधीन. हैदराबादेत पुलीस अकादमीत आयोजीत कार्यावळीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह. आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्सा निमतान दिवचले जनजागृताय रॅलीचे आयोजन. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी बावटो दाखोवन केली सुरवात. तज्ञांनी केले मार्गदर्शन. आनी एका दिसाच्या क्रिकेट विश्वचषक सर्तीत पाकिस्तान पंगडान सगळेकडे वगडावन केले 270 धांवड्यो. काल जाल्ल्या खेळांत इंग्लंड पंगडाक हारोवन श्रीलंकेन मेळयलें जैत. आता पुराय खबरो. 6G तंत्रगिन्यानाच्या मळार भारताक समृद्ध देश करपा खातीर सरकार नेटान वावुरता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत भारतीय मोबायल काँग्रेसीच्या 7व्या आवृत्तीचे उक्तावण केल्या उपरांत प्रधानमंत्री उलयताले. मोबायल ब्रॉडबँड गतींत भारत 118 सुवातेवेल्यान 43व्या सुवातेचेर पावला अशें तांणी सांगलें. देशांतल्या दरेक मनशा मेरेन 5G कनेक्टिव्हिटी पावोवपा खातीर आतां मेरेन 4 लाखां परस अदीक 5G स्थानकां उबारल्यात अशें सांगून फाटल्या 10 वर्सांत देशांत दूरसंचार मळाचेर नेत्रदीपक उदरगत केल्या अशेंय तांणी म्हळें. न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं. हमारे यहाँ 2G के समय क्या हुआ था नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं. लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है. मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा. भारत देश व्हड महान लोकांच्या योगदानाचेर उबो रावला. जनकल्याणा खातीर अशा लोकांनी मोलादीक योगदान दिलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मध्य प्रदेशात चित्रकूट हांगा सर्गेस्त अरविंद मफतलाल जन्मशती कार्यावळींत प्रधानमंत्री उलयताले. अरविंद मफतलाल हांच्या सारक्या संत महंतांच्या जिणेचो आदर्श घेवंक जाय अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हम अपने तीर्थों के विकास को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. चित्रकूट तो वो स्थान है जहां आध्यात्मिक आभा भी है और प्राकृतिक सौंदर्य भी है. 45,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, ऐसे प्रयास इस क्षेत्र में नई संभावनाएं बनाएंगे. मेरी कामना और प्रयास है चित्रकूट विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे. एक बार फिर पूज्य जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं. आपल्या मध्य प्रदेश भोंवडेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चित्रकूटांतल्या तुलसीपीठ संकुलांत आयोजीत कार्यावळींत वांटो घेतलो. तांणी जगद्गुरू रामभद्राचार्य हांचो आशिर्वाद घेवन संबोधन केलें. मेरा सौभाग्य है आज पूरे दिन मुझे
अलग अलग मंदिरों में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिला और संतों का आशीर्वाद भी मिला है। विशेषकर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जो स्नेह मुझे मिलता है वो अभिभूत कर देता है। सभी श्रद्धेय संतगण, मुझे खुशी है कि आज इस पवित्र स्थान पर मुझे जगतगुरु जी की पुस्तकों के विवाचन का अवसर भी मिला है। अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये सभी ग्रंथ भारत की महान ज्ञान परंपरा को और समृद्ध करेंगे। राष्ट्रीय खेळा सर्त यशस्वीपणान चालीक लावन गोंयांत तोखणाय करपा सारकी कामगिरी केल्या। ह्या राष्ट्रीय सर्ती खातीर तयार केल्ल्यो साधन सुविधा फुडल्या काळांत गोंयच्या युवक आनी खेळगड्यांक फायदेशीर जातले। गोंयांत हे मुखार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मळावेल्यो खेळा सर्ती आयोजन करप आनी ताका लागून पर्यटनाक उर्बा मेळटली असो हावेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला। खेळा मळाचेर भारत सरकारान खासा लक्ष केंद्रीत केलां। ताका लागून 2030 वर्सा देशांत युवा ऑलिंपिक जाल्यार 2036 वर्सा ऑलिंपिक सर्ती घेवपा खातीर यत्न चल्ल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। फातोडेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री उलयताले। आज जब भारत के संकल्प और प्रयास दोनों इतने विराट है, तब भारत की आकांक्षाओं का बुलंद होना भी वो स्वाभाविक है। इसलिए ही आईओसी के शासन के दौरान मैंने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को सामने रखा है। मैंने ओलंपिक की सुप्रीम कमेटी को आश्वस्त किया कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है। साथियों, ओलंपिक्स के आयोजन के लिए हमारी आकांक्षा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। 2036 यानी आज से करीब 13 साल बाद भारत दुनिया की अग्रणी आर्थिक ताकतों में से एक होगा। उस समय तक आज के मुकाबले हर भारतीय की आय कई गुना अधिक होगी। गोंयांत केंद्र सरकाराचो भक्कम तेंको मेळटा। ताका लागून गोंया सारक्या सुपुल्ल्या राज्यांत राष्ट्रीय क्रीडा सर्ती घेवप सोपें जालें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या येवकाराच्या उलोवपांत सांगलें। डबल इंजीन सरकाराक लागून राज्याक नवे पूल, मोपा विमानतळ, NIT आनी IIT सारक्यो शैक्षणीक संस्था, आयुष हॉस्पिटल ह्या सारकेल्या उदरगतीचे प्रकल्प मेळ्ळ्यात अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। चाहे वो पत्रा देवी से पोले का नेशनल हाईवे हो, मांडवी पर अटल सेतु हो और विक्रमी कार्यकाल में जुआरी ब्रिज हो या मोपा में बना मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, धारबांदोड़ा में निर्माण नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो या कुंकली में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, कोरतालीम में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च या धारगढ़ में कार्यनिवृत्त ऑल इंडिया आयुष हॉस्पिटल एंड कॉलेज और मिरामार में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स हो, ये सारे प्रकल्प गोवा के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है।
देशात नवीन फौजदारी न्यायव्यवस्था बेगीनूच चालीक लायतले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. ते खातीर आवश्यक विधेयकां संसदीय समितीच्या विचाराधीन आसात आनी तांकां बेगीनूच संसदेची मान्यताय मेळटली असो हावेस मंत्री शाह हांणी उक्तायलो. हैदराबादेंत सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलीस अकादमीत आयोजीत IPS प्रशिक्षणार्थींच्या 75व्या तुकडेक ते संबोधीत करताले. सुरवेक गृहमंत्री अमित शाह हांणी संचलनाची मानवंदना स्वीकारली आनी संचलनाची पळोवणी केली. ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन कर सरकार ने 3 नए कानून देश की संसद के सामने रखे हैं. अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है. कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी. मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर, अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है. पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था. नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसप. इधर चला मैं उधर चला. हाय, किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे अरे अरे, कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे DD नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो. अरे अरे, वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. Best friend forever. Best friend forever. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं. ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए. नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है. तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा. शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है. ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी. कितनी बार तो समझाया आपको. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. विसो उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू चेन्नई भेटेर आसात. चेन्नईतल्या भारतीय सागरी विश्वविद्यालयाच्या 8व्या दीक्षांत सुवाळ्यात तांणी मार्गदर्शन केलें. तांच्या हस्तुकीं स्नातकांक पदव्यांचें वितरण जालें. दर्यामळार वाडट्या तापमानाक लागून पर्यावरण इबाडलां, ताचो परिणाम दर्यादेगेर रावपी नुस्तेमारांच्या जिणेर जाता अशेंय तांणी सांगलें. राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत धादोसकाय लेगीत उक्तायली. संवसारांत नुस्तेमारी वेवसायांत भारताची दुसरी सुवात आसा अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. India and Indians are not just managing shipping companies, global ports and hubs, and operating ships, but also are steering and driving the global economy. Following the successful Indian and successful landing Chandrayaan-3 on the moon's south pole, we are now preparing for the Samudrayaan mission, a groundbreaking journey to explore 6,000 meters deep ocean waters and to study the deep sea resources and biodiversity assessment.
पुराय देशात आयज डिजिटल पेमेंट पद्दतीचो अवलंब जायत आसा. जिणेंत लागपी गरजेच्या वस्तूंचो डिजिटल पेमेंट करप सध्या काळाची गरज थारल्या. शारी तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी UPIचो वापर सर्रास जावपाक लागला. फाटल्या 5 वर्सांत UPIचो वापर 40% वाडला. सिंगापोर आनी UAE सयत देशांतल्या हेर देशां वांगडा द्विपक्षीय संबंदांक मुखार व्हरपाक UPIचें व्हड योगदान आसा. UPIचे प्रशंसक जे शामबाग हांणी हे विशीं खोस उक्तायली. आंगणवाडी सेविकांक पोषण ट्रॅकर ही सुविधा दिवपा खातीर पोषण अभियान कार्यावळीक नेट दितले अशें VK पॉल हांणी म्हळां. पोषण ट्रॅकर हें एक पोषण ट्रॅकर ऍप्लिकेशन आसा आनी ताचो लाव आंगणवाडी केंद्राच्या लावार्थ्यांक जातलो अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तंत्रगिन्यानाक उर्बा दिवपा खातीर केल्ल्या यत्नाक लागून ट्रॅकराचो लाव देशांतल्या 10 कोटी परस अदीक आंगणवाडी केंद्रांक जातलो अशें VK पॉल हांणी म्हळें. पोषण ट्रैकर नाम का एक IT सिस्टम बना है जो कि जो भी हमारे ICDS के लाभार्थी हैं, पोषण अभियान के लाभार्थी हैं, उनको चिन्हित करके उनको सिस्टमेटिकली ट्रैक किया जाता है. उनका वज़न जो लिया जाता है उसको दिखाया जाता है कि ये कैसे बच्चा कर रहा है, पिछले वज़न के मुकाबले अब कहाँ पहुँचा है. करोड़ों बच्चों का जो एक न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको पोषण ट्रैकर के ऊपर कंटिन्यूसली ऑन अ डेली बेसिस लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी सिस्टम से इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके ट्रैक किया जाता है. इसके अलावा पोषण ट्रैकर में एक्शन क्या होना चाहिए वो भी दिया जाता है. SBIन तयार केल्ल्या PM स्वनिधी येवजणेचो नियाळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज जारी केलो. ह्या येवजणेंत अर्थीक सक्षमीकरणाक उर्बा मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. ह्या नियाळांत दिल्ल्या म्हायती प्रमाण PM स्वनिधी येवजणेच्या लावार्थ्यांक 43% वांटो बायलांचो आसा. PM स्वनिधी येवजणेंत 65% रीणकारांची पिराय 24 ते 45 वर्सां आसा अशें नमूद केलां. प्रधानमंत्री मातृवंदना येवजणेच्या एका राष्ट्रीय पावण्यावेल्या कार्यावळीचें आयोजन मुंबयत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभाघरांत केल्लें. केंद्रीय भुरगीं आनी बायलां उदरगत आनी अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री स्मृती इराणी हांणी कार्यावळींत वांटो घेतलो. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हे लेगीत ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. और जो चाह रही थी कि उनका प्रमोशन हो, उसके लिए वो एलिजिबल हो, ऐसी हमारी 3000 बहनें हैं पूरे प्रदेश में. तो उनके लिए ऑर्डर देकर ये व्यवस्था की जाए कि इन 3000 वर्कर्स जो बहनें हेल्पर्स की रूपरेखा में हैं उनको एलिजिबिलिटी मिले प्रमोशन के लिए. तो अदिति जी, महाराष्ट्र सरकार की इस दरखास्त को मैं कबूल करती हूँ और हम आपको ऑर्डर लिखित में देंगे ताकि आप तत्काल इन 3000 बहनों को ये सुविधा प्रदान कर सकें. दिवचल विभागीय शेती कार्यालय आणि शेती तंत्रगिन्यान व्यवस्थापन एजन्सी उत्तर गोंय हांच्या जोडपालवान आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्सा निमतान जनजागृताय रॅलीचें आयोजन केल्लें. दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी ह्या रॅलीक बावटो दाखोवन सुरवात केली. ह्या वेळार प्रकल्प अधिकारी किशोर भावे हांणी मनशाच्या जिवितांत भरड धान्याचें आशिल्लें महत्व स्पश्ट करून सांगलें. एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोली आणि डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर यांच्या जोड पालवान एक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2023 हे साल आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भरड धान्य महोत्सव असे साजरे केले वयता. आणि हे भरड धान्य म्हणल्यार हातूंत कितें कितें येता, नाचणी येता, वरी येता, जनोळ येता, बाजरी येता. तर अशा सगळ्या ह्या 7-8 प्रकारचे जे आसा, 9 प्रकारचे जे आसा ताका भरड धान्य म्हणटात, जे उत्पादन करपा खातीर कमीत कमी मेहनत लागता आणि त्याचे उत्पादन बरें जाता. दुसरी त्याची गजाल आहा की मनशाच्या आयुष्या खातीर किंवा आरोग्या खातीर हे भरड धान्य जे आसा ते अत्यंत आवश्यक आसा, बरें आसा, हेल्दी आसता. लोकां मदीं याची एक जागृताय निर्माण करपा खातीर आयज विभागीय कृषी कार्यालय डिचोली बाय निलिमा गावस हाच्या मुखेलपणा खाला एक रॅली आयोजित केल्या. आणि ही रॅली 2 प्रकारान आसा. एक जे उत्पादक आसा, जे ग्रोवर्स आसा त्यांच्या मदीं चडांत चड हे जे भरड धान्य आसा, नाचणे, वरी लावपा खातीर जागृताय तयार करप. दुसरे जी सिटीजन आसा, जे नागरीक आसा, तांच्या मदीं चडांत चड त्यांनी हे नाचणी किंवा वरीचे पदार्थ खावपाक जाय हाची जागृती तयार करपा खातीर ही आयची रॅली आयोजीत केल्ली आसा.
या वेळार शेती विभागाच्या विभागीय शेती अधिकारी निलिमा गांवस हांणी लेगीत मनशाच्या जिणेंत भरड धान्याचो उपेग हे विशीं म्हायती दिली. उद्देश आसा तो अवेरनेस करपाचो. शेतकऱ्याच्या मदीं जे उत्पादन आसा नाशण्याचें नाजाल्यार नाशणो म्हणल्यार तितून बाजरा येयलो, ज्वारी येयली, वरी येयल्यो आनी नाशणो येयलो. हेजें उत्पादन वाडोवपाचें. प्लस हे जे लोक सिटीन रावता पळय नाजाल्यार गांवांत रावता तेंच्यांनी हे अवेरनेस आमचे पळोवन जो नाशणो आमी आयज कमी केला खावपाचो तो वाडोवपाचो हो आमचो मेन उद्देश आसा. आमी डिपार्टमेंटान ना म्हणल्यार आतां हे वर्स इयर ऑफ मिलेट आसल्या कारणान लास्ट टायम जेन्ना शिगमो कार्निवल जाल्लो पळय तेन्ना आमी एक कार्निवल थंयसर हे केल्लो. सगळे डिपार्टमेंटांनी थंयसर म्हणजे हे करून कार्निवल जाल्लो आमचो. परत आमी म्हापसा एक नाशण्याचें फेस्त केल्लें आनी आयज आमची ही अवेरनेस रॅली आसा. आतां हो जो ऑक्टोबर म्हयनो आसा पळय तो आमच्या गोंया खातीर दिल्लो आसा अवेरनेस करपाक आमकां. त्या हितून आमी 20 ते 22 प्रोग्राम आमी विलेज लेवलाचेर नाशण्याचें व्हॅल्यू एडिशन कशें करपाचें आनी मिलेट्स प्रोडक्शन कशें वाडोवपाचें हेजेर घेतलेलें आसा. फोंडेच्या खेळा प्रकल्पात 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या मॉडर्न पॅन्टाथॉन सर्तीक गोंयच्या बाबू अर्जुन गांवकर ह्या तरणाट्यान लेसर रन ह्या प्रकारात भांगरा पदक मेळयलें. गोंयच्या ह्या राष्ट्रीय सर्तींतलें पयलें भांगरा पदक जावन आसा. हे खातीर फोंडेचे आमदार आनी शेती मंत्री रवी नाईक हांणी बाबू गांवकर हांकां परबीं भेटयल्या. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. इधर चला मैं उधर चला. हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम. लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. Best friend forever. Best friend forever. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है. तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा. शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है. ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी. कितनी बार तो समझाया आपको. सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर. विसव प्रांतमक येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. इस्रायला खातीर हेरगिरी केल्ल्याचो दुबाव दवरून कतार सरकारान भारतीय नौदळाच्या 8 आदल्या अधिकाऱ्यांक मरणाची ख्यास्त सुनायल्ल्या कारणान खोदळ माजल्या. कताराचो हो निर्णय धक्को दिवपी आसा अशें मत विदेश मंत्रालयान उक्तायला. कतार न्यायालयांत ह्या विशयाचेर खटलो दाखल करतले अशें विदेश मंत्रालयाच्या सुत्रांनी स्पश्ट केलां. नामनेचे कीर्तनकार हरिभक्त परायण बाबा महाराज सतरकर हांच्या कुडीचेर नेरूळ हांगा आयज शासकीय इतमामात निमणे संस्कार जाले. बाबा महाराज सतरकर हांच्या पिरायेच्या 89व्या वर्साचेर तांकां मरण आयले. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी सर्गेस्त सतरकर हांच्या कुडीचेर दर्शन घेवन तांकां आर्गां ओंपलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस हांचे सयत सामाजीक, राजकीय आनी आध्यात्मीक मळावेल्या मानेस्तांनी बाबा महाराज हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत जिमनॅस्टीक प्रकारांत महाराष्ट्राच्या पंगडान जैत मेळयलें. कांपाल मैदानाचेर वेंकट सिलांत ह्या प्रकारांत महाराष्ट्र आनी हरियाणा बायलांच्या पंगडा मदीं जाल्ल्या खेळांत हरियाणा पंगड जैतिवंत जालो. जम्मू आनी काश्मीर पंगडा मदीं जाल्ल्या खेळांत गोंयच्या पंगडान बाजी मारली. बायलांच्या फुटबॉल खेळांत मणिपूर आनी झारखंड पंगडा मदीं जाल्ल्या सर्तींत मणिपूर पंगडान जैत मेळयलें.
हो खेळ प्रकार वेगवेगळ्या वाठारांनी सुरू आसा. 9 नोव्हेंबर मेरेन राज्यांतल्या 29 सुवातांचेर जावपी ह्या वेगवेगळ्या खेळा प्रकार पळोवपा खातीर राज्य सरकारान खासा एडवायझरी जारी केल्या. चीनात सुरू आशिल्ल्या पॅरा आशियाई सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी पदकांचो शेंकडो हुपून उत्तम कामगिरी केल्या. भारतान आतां मेरेन 25 भांगरा, 30 रुपया आनी 45 कांस्य पदकां मेळयल्यात. हाचे पयलीं 2018 वर्सा इंडोनेशियांत जाल्ल्या सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी 72 पदकां मेळयिल्लीं. एका दिसाच्या क्रिकेट विश्वचषक सर्तींत आयज चेन्नईत दक्षिण आफ्रिका आनी पाकिस्तान ह्या पंगडां मदीं खेळ सुरू आसा. पाकिस्तान पंगडान कुरूबावलो जिखून फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. निमाणी खबर हातांत आयली तेन्ना पाकिस्तान पंगडान सगळे गडे वगडावन 270 धांवड्यो केल्यो. मजगतीं काल जाल्ल्या खेळांत श्रीलंकेन इंग्लंड पंगडाचे 8 गडे राखून पराभव केलो. गतविजेत्या इंग्लंड पंगडाक 157 धांवड्यांची दिल्ली मोख श्रीलंकेन 25 षटकांत आनी 4 बॉलांत 2 गडे वगडावन पुराय केली. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 21.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. 6G तंत्रगिन्यानाच्या मळार भारताक समृद्ध करपा खातीर सरकार नेटान वावुरता. भारतीय मोबायल काँग्रेसीच्या 7व्या आवृत्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात प्रधानमंत्र्यांचें प्रतिपादन. 2030 वर्सांत देशांत युवा ऑलिंपिक आनी 2037 वर्सा ऑलिंपिक सर्ती खेळपा खातीर केंद्र सरकाराचे यत्न. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली माहिती. देशांत नवीन फौजदारी न्याय वेवस्था चालीक लावपा खातीर आवश्यक विधेयकां संसदेच्या विचाराधीन. हैदराबादेंत पुलीस अकादमीत आयोजीत कार्यावळीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह. आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्सा निमतान दिवचले जनजागृताय रॅलीचे आयोजन. नगराध्यक्ष कुंदन पळारी हांणी बावटो दाखोवन केली सुरवात. तज्ञांनी केलें मार्गदर्शन. एका दिसाच्या क्रिकेट विश्वचषक सर्तीत पाकिस्तान पंगडान सगळे गडे वगडावन केल्या 270 धांवड्यो. काल जाल्ल्या खेळांत इंग्लंड पंगडाक हारोवन श्रीलंकेन मेळयले जैत. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.